हो वॉर्ड नंबर 147 27 बेड नंबर तशेंच आयज पळय 23 वॉर्ड नंबर 23 बेडांतलो अशें एक सकाळी बरें आसलेले पेशंट आयज सडनली 12 ऑक्सिजन तांकां कमी जाता आनी कित्या खातीर आनी कितें कोण जाणा टोटल अशे 6-7 जाण एकेच फावटी हांगासर डेथ जाले. सरकार कशा पद्दतीन ऑक्सिजन आसा म्हणून सांगता आनी सगळ्या लोकांच्या जिवाचेर खेळटा. आयज कोवीड पेशंट कितलेशेच 147 आयज कोवीड पेशंट पळयात कशे हांगासर पळयात कशे तळमळटात आनी हो सरकार सगळ्याक सांगता की सगळें सारकें सुरक्षीत चल्लां म्हणून. तुमी पळयात कशी परिस्थिती आयज ह्या वॉर्डान चल्ल्या ती. खंयच तुमकां सरकाराक दया येना रे. अरे प्रमोद सावंता, तुज्या पर्यंत ही मॅसेज हांव धाडूंक सोदतां. पळय आयज तुजी भयण, तुजी आवय, तुजो भाव असो तळमळून ऑक्सिजना खातीर मेलो जाल्यार कितें जातलें रे तुका तेन्ना. पळय ही परिस्थिती आयज कितें जाल्या ती. आयज वायट दिसता हें सगळें. हें तूं कितें खातीर करताय? तुवें कितें करून दवरलंय? गोंयाचें भलें केलंय? हां पळय रे, पळय आयज कशे लोक तळमळटात तुज्या नांवान. तुवें मात तरी एक कितें तरी कायदो केले रे. हां हें कित्या खातीर? हां अरे डॉक्टरान ट्राय केले डॉक्टरचे सर्टिफिकेट भरपाक सांगता. ना हांव जाणा डॉक्टरान ट्राय केलें. डॉक्टर बाबडे दीस रात काम करता हांव मानता, पूण ते तरी कितें करतले? ऑक्सिजन कमी पडटा, ऑक्सिजन शॉर्टेज आसा आनी हो सांगता ऑक्सिजन फूल आसा म्हणून. आयज सगळे जाण पळयात ऑक्सिजन हांगा सारकी शॉर्टेज आसा. ऐन वेळा 12 सारकी बंद शॉर्टेज जाता. जे पायपलायन आसा तेतून ऑक्सिजनूच ना, तेतून ऑक्सिजन सारकें पावत ना. हेका कोण जबाबदार आसा आनी कोण हें करपाचें? हांव तुमकां सांगता, एक हायकोर्टान रीट पिटिशन घालात, पब्लीक लिटिगेशन घालात आनी दाखोवन दियात की कशा पद्दतीन. हांव जावं जाल्यार एफिडेवीट फायल करतां. हांव हेमंत कांबळी सिरसयचो, हांव एफिडेवीट फायल करतां. आयज तरी ह्या लोकांक वाटोवपाक प्रयत्न करात. आयज 40-45 वर्साचे यंग तरूण भुरगे मरतात, 16, 17, 18, 20 वर्साचे. हांकां कोणाकूच काय पडलेलें ना. हे फक्त करप्शन करूंक रावल्यात आनी हेंचे कडेन कांय जायना. हे फक्त आपली वोट बँक तयार करता, फक्त फुडले पयशे उबे करून फुडल्या इलेक्शनार लडोंक सोदतात.